गोंय राज्य हे एकमेव राज्य आसा ज्या जाग्यार शेड्यूल्ड ट्रायब्साक रिजर्वेशन अजून पर्यंत असेंब्लीन नाशिल्लें आनी ताका लागून एक स्टेप म्हणजे आमी निवेदन दिवपाक एक आज भारतीय जनता पक्षाचें एक डेलिगेशन आयज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री गोयलजींक आयज मेळ्ळें तांकां निवेदन दिवपा खातीर आनी त्या डेलिगेशनाचें नेतृत्व आमचे कोर कमिटीचे सदस्य श्री गोविंदजी पर्वतकर हे करतात. तातूंत आमचे एसटी मोर्चाचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री मोहन गांवकर जे जिल्हा पंचायत सदस्यय आसा, तशेंच अंजली वेळीप जे जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयला, आमचे धाकू मडकेकर जे आमचे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे व्हायस चेअरमॅन आसा, तशेंच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य आसा पुंडलीक रावते साहेब आमचे को ट्रेजरर आसा, आनी तशेंच शुभम पार्सेकर आमचे आय टी इंचार्ज हे आशिल्ले सगळे जाण. हांव पर्वतकर सरा कडेन मागता की तांणी डेलिगेशन आमी कितें मांडलें तें वचून ते तुमकां सांगचें. तशेंच आमचे मोहन गांवकारान दाखोवन अंजली तेही सांगतले. आमचे गोंयचे एसटी भाव आनी भयणां त्यांचो खूब पयलीं पासून जो डिमांड आसलो एसटी रिजर्वेशन फॉर इन असेंब्ली, तो भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या स्तरांचेर आपले जे कितें प्रयत्न आसा ते सगळे प्रयत्न करून आज त्या एकंदरीत विशयाक लागीं हाडलेलो आसा. आज आमी चीफ इलेक्शन कमिशनर गोवा हांकां मेळ्ळे आनी निवेदन दिलें की सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्ली आसा, सेंटरांनी सगळ्या स्टेटींनी लागू केल्ले आसा, बिलाय पास जाल्ली आसा, गोवा असेंब्लीनी रेजोल्युशन घेवन ते पास करून धाडलेले आसा. तेन्ना जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो कितें आसा तो हांगासरलें इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनांनी मेळून कोऑर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आता 2027 इलेक्शन जावपाचें आसा असेंब्ली इलेक्शन, ते असेंब्ली इलेक्शनाक आमचे एसटी भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर. तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामू नायक चीफ मिनिस्टर मागीर तशेंच सदानंद शेट तानावडे एक्स प्रेसिडेंट हेवूय दिल्ली गेल्ले आसा. त्यामुळे हांगासरल्या इलेक्शन कमिशनान तशेंच दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनान कोऑर्डिनेट करून बेगिनांतले बेगीन हेजेर जो प्रोसेस करपाक जाय तो करून पूर्ण करून येणाऱ्या 2027च्या इलेक्शनाक हे एसटी रिजर्वेशन आमच्या भावांक दिवचें अशें आमचें मागणें केलां. आनी एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां गोवा स्टेट चीफ इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळो आसा. तशेंच तेंचें कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन जातलें आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन सगळ्या समाजाचे ओबीसी आसत, एसटी आसत, सगळ्या समाजाचे जे सामाजीक प्रश्न आसा ते सगळे प्रश्न भारतीय जनता पार्टीन वेळोवेळी सोडयल्ले आसा आनी होवूय प्रश्न बेगिनांतले बेगीन सुटोवन आमच्या एसटी भावांक तांचो रायट मेळटलो अशे आमचे प्रयत्न आसात. ते खातीरूच गेले काय वेगळ्या कितें कारणां खातीर गेले? तांकां आनीकय कामां आसा पूण हेंवूय काम आसा, ह्या कामूय ते इम्पॉर्टंट कित्याक कोऑर्डिनेशन जातलें जाल्यार दोनूय कडेन दिवपाक जाय. सर, गोवा क्षत्रीय मराठा समाजान पार्टी अध्यक्षाक आनी सीएमाक लेटर बरयला की आरक्षण आसा एसटी आरक्षण ते जनगणना जाल्या उपरांत जावची, तेजेर कितें तुमचें म्हणणें? जनगणना जावना न्हू, ते जाल्या उपरांत जाल्यार कशें आसा एखाद्या गोष्टीक आतां सगळे कडेन डिसिजन जाल्लें आसा, सरकारचें डिसिजन जाल्लें आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हो तेंचो ही मागणी आसा ती खूब तेंपाची आसा आनी त्या भायर बाकीच्या स्टेटींनी सगळ्याक जाल्लें आसा. जनगणना कित्याक जावना आमकांय खबर आसा. त्या वेळार कोविड येयलो, कोविडाक ते जावना आनी म्हणून हे फुडें गेले. त्यामुळे ती काय गोष्ट आमच्या हातीन नासली पण 2011च्या जनगणनेच्या रिपोर्टाच्या नुसार आमी ते करपाक सांगता. भारतीय जनता पार्टीन ज्यांका ज्या ज्या समाजाक ज्यो गोष्टी प्रॉमिस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतापर्यंत जाल्या. त्यामुळे आमकां खात्री आसा आनी विश्वास आसा की आमचे नेतृत्व डबल गेम करिना, ते जे सांगता ते समाजा खातीर करता. चीफ इलेक्ट्रिकल आमी पणजी आसा ताका मेळपा येयल्ले आसा आमी इलेक्शन कमिशन आमचे जे कितें हे प्रपोजल आहा जे आमगेले एसटी रिजर्वेशन जावपा जाय पळय हे आमगे प्रलंबीत आसा आनी जे पळयता आमी सेंट्रलाच्या आमगे लोकसभे ऑलरेडी बिल पास जाल्ले आहा, राज्यसभे पास जाल्ले आसा, गोवा गव्हर्मेंटान ताका ऑलरेडी हिरवा कंदील दिल्ले आसा, हे सगळे जाल्ले आसा पूण सद्या मातशें प्रलंबीत आसा. आमचो सीएम आसा जावं आमगेलो पार्टी अध्यक्ष दामूबाई जे बाकीचे आमगेले एसटी लिडर आहा पळय हे आमी तांकां
दिल्ली गेल्ले आसा ते मेळोन हें आतां जवळ जवळ क्लियर जावपा येयल्लें आसा आनी आमच्या सीएमाच्या म्हणण्या प्रमाणे 2027 आमकां रिजर्वेशन मेळटलें हें त्यांनी उतर दिलें आसा आनी पार्टी ज्या म्हणण्या प्रमाणे आसा पार्टी एकदां बीजेपी पार्टी जी आसा ती उतर दिता ते प्रमाणे आमी लोकांक आमी तो हें करता न्याय दिता सांगपा म्हणल्यार जर एसटी जर म्हणत न्हू जाल्यार एसटी जो दर्जे असले पळय तोच आमकां बीजेपीन दिले आसा जावं आमगेले ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा जावं एसटी कॉर्पोरेशन आसा जितली ज्यो स्किमी आहा पळय ज्यो गोंयभर ज्यो सध्या एसटी लोकां खातीर दिल्ली जाल्या वयता पळय ह्यो फर्स्ट आनी आयज सुद्दां जो सगळो टोटल बीजेपी दिले आसा सो हे एकच जे उरले आमगेले जे आमगे रिजर्वेशन आसले पळय ते एकच उरले ते आयज आमकां 2027 पयलीं मेळटले हितून कांय दुबाव ना. गोविंद शिरोडकर आणि जे बाकीचे एसटी म्हणतात तेंच्यांनी ह्याच विशयाचेर 2-3 धरणे आंदोलन चलयलें तेन्ना तुमी खंय दिसले ना त्या हेका ते कित्याक लागून? पार्टी जी आसा पळय आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमकां पार्टीचेर विश्वास आसा कारण कितें आहा पार्टी इतले वर्स बीजेपी एसटी खातीर न्याय दीत आसा आमी जेन्ना पार्टी जेन्ना आहा पळय तेन्ना आमी आमच्या सीएम आसा जावं आमगे पार्टी अध्यक्ष आहा जावं आमगेले जे अध्यक्ष लिडर आहा यांचे कडेन वयता आनी आमकां 100% तेंचे गॅरंटी आसा सो आमी पार्टीच्या अगेन्स्ट वचोन थंय हें करप ते काय आमकां योग्य दिसना आमी पार्टी कडेन प्रत्येक फावट आमी फाटी लागले आसता आनी पार्टी आमकां योग्य न्याय दितलो हितून कांय विश्वास दुबाव ना. फाल्यां पार्टीन जर हें केल्लें मनार घेवन आयल्यार तुमी वगीत रावतले अशें जालें ना? पार्टी करता न्हू रे आतां तुमी फाटल्यान पळयत आसा पळय कितले तुमकां एक उलो मारलेलो की सगळ्यांनी येवचे आमचे एसटी बांधवा पार्टी कोणी तेन्ना हें दिवंक ना. एकच मिनट दाखू मडकेकर हो गेले कितकीच वर्सां एसटी समाजाक लागून काम करता आमी 7-8 महिने पयलीं जेन्ना अमित शहाक मेळपाक गेल्ले तेन्ना आमकां फुडाकार घेतलेलो गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्या वेळाचेर हे गोविंद शिरोडकर ते आसले आनी एसटीचे सगळे लिडर आसले त्या टायमार अमित शहान आमकां सांगलें 27 इलेक्शनाक तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें म्हणजे मेळटलें आनी हो विश्वास धरून आमी फुडें आसा. आता तुम्ही म्हणता ते भाशेन ते जे कोण आंदोलन करूंक सोदताले प्रत्येक जण आपापले तरेन प्रयत्न करता पण ते त्यांच्या प्रयत्नाक आमी तांकां नाकाय म्हणूना पण तांकां आमचे मंत्री आसा ट्रायबल जे सदांच एसटी लावन काम करपी रमेश तवडकर हेणी तांकां सांगला बाबानो आपूण जो पर्यंत फुडाकार घेता तो पर्यंत नेगार केन्ना वचपाना सरकाराचेर विश्वास आसा आनी अमित शहान जे उतर दिला ते पक्के आसा तो पर्यंत तुमकां रस्त्यार येवपाची गरज ना म्हणून तात्पुरते तांकांय दवरले आसा आनी ते खंयच फाटी सरोना पण ते रावला आमच्या उतराचेर जे प्रत्येक जण आपापले घटक जे आसा एसटी समाजा ते प्रत्येक जण आपापले तरेन काम करता ते सरकारा विरुद्ध करता अशें ना मेळपा लावून करता आमी जे करता तेय करता पण जे पार्टीचे लोकांक जो विश्वास आसा पक्षाचेर हेजे पयलीं 2003 मनोहर पर्रीकर अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आसले एक कोणी येदे व्हडले फर्स्ट स्टेप्स आमकां पयले मेळ्ळे त्या स्टेप्साचेर आमी स्टेप्स घालीत फुडें वयता आनी हे सगळे आमकां जाय सरकाराचेर विश्वास आसा पुढचे 25 तारीखच्या हेका प्रोग्रामाक मुख्यमंत्र्यान ओपन सांगले आसा कोणी ताका प्रश्न विचारूना पण तेणे आपल्या स्वताहून सांगला 27 इलेक्शनाक जे रिजर्वेशन मेळटले ते आपल्या कारकिर्दीन मेळटले जशे पर्रीकराच्या कारकिर्दीन मेळ्ळे तशें इलेक्शन रिजर्वेशन आपल्या कारकिर्दीन मेळटले आनी तेजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा. 2011 हय सो तुमकां क्लियर आसतलें क्लियर आसा आमकां आमचो डिमांड तोच आसा 2027 कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो इलेक्शन कमिशनर ठरयतले आनी तोच प्रोसेस फुडें व्हरपाक लागून आमी आयज इलेक्शन कमिशनराक हें दिल्लें आसा निवेदन दिल्लें आसा तेजेर ते फूल हांगासर कामाक लागतले ते भाशेनूच ते वयल्यान सेंट्रलाकसून तेय एक संदेश हांगच्यान येतलो आनी फुडें काम नेटान चल्लेलें आसतलें. खातीर हांगा येयल्ले आसा आयज आमकां हांगा ऑफिसान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर आमकां फुल्ल विश्वास आसा आनी तसोच तुमी सगळे प्रेस भावांनी तुमकांय आमकां सपोर्ट करपा जाय.